अशें म्हटलें वयता की रुमडाचें फूल जें आसा तें एकदम दुर्मीळ आसता, पूण खरें म्हटल्यार रुमडाचें फूल जें आसता हें दुर्मीळ नासून हेची जी रचना जी आसा ह्या फुलाची ती निसर्गान एका वेगळ्या पद्दतीन केल्लेली आसा। हें फूल फुलता पूण आमी जशें एक्सपेक्ट करता, आमचे जशें अपेक्षा आसता तेज्या भायर अशें वेगळ्या तरेन हें फुलपाचो प्रोसेस आसता ह्या फुलाचो। आतां ही जी आमकां दिसता ही रुमडाची आमी फळां अशीं म्हणटा। आमच्या ल्हानपणान खूब जाणांनी गोंयांतल्या लोकांनी ही फळां खाल्ला सुद्दां आसतली। बाजारान मेळपी जो फीग आसता न्हू तेच्याच जमातीची फळां आसा आनी तेजी चव सुद्दां तेंच्याच भशेन लागता। पूण तुमकां खबर आसा ही फळां जी आसा हीच रुमडाची फुलां सुद्दां आसात। ही जी फळां आमकां दिसता तर हेका सायकोनियम अशें म्हणटा आनी हेजो जो फ्लावरींग प्रोसेस आसा फुलां जी हेच्या भितरूच आसता आनी ह्यो जो तुमकां हांगासर बारीक जीव दिसता ताका फीग वास्प अशें म्हणटात। आनी ह्यो जो जीव आसा तो रुमडाचें जें पॉलिनेशन करपा खातीर खूब म्हत्वाचो आसा। हे जे सायकोनियम म्हणून हे जे फळ आसा तेज्या ह्या सकयल्या भागाचेर तुमकां असो ह्यो नैसर्गीक होल दिसतलो। त्या होलासून ह्यो जो फीग वास्प आसा तो हांगासून भितन वयता। आमी केन्नाय हे फळ खाता आसतना अशें नोट केलां आसतलें जेन्ना आमी हेका अशें ओपन करता न्हू तेन्ना तेज्या भितन खुबशे किड्यो अश्यो भरलेले आसतात। तर आमकां केन्नाय प्रश्न पडलो आसतलो की हे किड्यो भितन कशे पावतात, इतके टायट फळ आसता आनी इतके बरे किड्यो कशे भितन पावतात। तर तेजें कारण म्हटल्यार ह्यो होल आसा नैसर्गीक आनी ह्या फळाची रचनाच अशा प्रकारे निसर्गान केल्लेली आसा की हेजो फीग वास्प आसा जेणे करून तो भितन एंटर करूं शकतलो। ही जी फीग वास्पाची मादी आसता ती ह्या होलासून भितन एंटर करता आनी ते एंटर करता आसतना त्या प्रोसेसान तिचे जे पंख आसता, तिचे हातपाय आसता ते सगळे म्हळ्यार सगळे तुटोन पडटा आनी ती भितन वयता आनी आपली अंडी जी आसा न्हू ती भितरल्या तेज्या फुलां जी आसता भितन अशी बारीक बारीक खूब फुलां आसता तशी रचना आसता तेजी। तर त्या फुलांचेर ती मादी जी आसता ती आपली अंडी घालता आनी जेन्ना ही अंडी हॅच जाता तेन्ना भितरले नर आनी मादी आसता ते भितनूच तेंचें मेटींग जाता आनी जे नर आसतात न्हू ते भितन हें फळ जें आसा हितूंतल्यान भायर येवपा खातीर जे मादी आसतात तेंच्या खातीर अशे होल निर्माण करतात, म्हणजे वाट निर्माण करतात भायर येवपा खातीर आनी ह्या प्रोसेसान ते सुद्दां मरतात। आनी हे जे सगळे मेल्लेले मूस आसा तेतून हे जे फळ जे आसा ते एक प्रकारचे एन्झायम तयार करता आनी तेंचे जे बॉडीज आसा ते सगळे भितन त्या फळान मर्ज जावन वयता आनी त्या होलासून हे जे मादी आसा न्हू ते ह्या फुलांचो पराग कण जो आसा तो आपल्या पांयांचेर घेवन अशेंच दुसऱ्या फळाच्या शोधान भायर पडटात आनी ह्या फळाची जे अशा तरेन ह्या फळाची पॉलिनेशन जाता, परागीकरण जाता आनी त्याच बरोबर ह्या फिगाचे जे जीवन चक्र आसा तेज्या खातीर हे फळ जे आसा ते आश्रय पुरयता। आनी अशा तरेन हे दोगूय जाणां हे फिगाचें झाड आसा फायकसचें तें झाड आनी हे फीग वास्प जो आसा जे दोगांयचें आयुश्य जें आसा तें एकामेकाचेर अवलंबून आसा। तर वैज्ञानीक रित्या ह्यो जो प्रोसेस आसा तेका सिम्बायोटीक रिलेशनशीप अशें म्हणटा आनी सिम्बायोटीक रिलेशनशिपांतलें म्युच्युअलिझम, ऑब्लिगेट म्युच्युअलिझम असो ह्यो प्रकार आसा। तर आमकां अशें खूब वेगळी गोश्ट हांगासर पळोवपाक मेळटा की निसर्गान कशें प्रत्येक गजालीचें एक वेगळें नियोजन करून दवरलेलें आसा आनी ह्यो इतको ल्हान दिसपी जीव सुद्दां ह्या इतक्या विशाल झाडाक सुद्दां कितलो म्हत्वाचो आसा तेज्या शिवाय हेजें जीवन चक्र चलचें ना। तर अशा प्रकारे निसर्गाची ही एक वेगळीच किमया आमकां ह्या झाडा पासून पळोवपाक मेळटा।